हे मर्चंट असोसिएशन म्हापशा वेपाऱ्यांची एक संघटना असल्यामुळे ती खंय तरी असंघटित झालेली गेले 30 वर्सां। तांकां सगळ्या वेपाऱ्यांक परत संघटित करपा खातीर हो कार्यक्रम आमी राबयलेलो आसा। आनी ह्या कार्यक्रमाचो पयलो जो अध्याय आसा तो भितून आमी स्वच्छ भारत अभियान किंवा नितळ गोंयच्या नांवान आमी क्लिनिनेस ड्रायव्ह वीक करचे म्हणून आमी एक म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट मागलो आनी तेंच्यांनी आमकां चेअरपर्सनान अप्लायज केला की येणाऱ्या 6 तारखेपासून हो कार्यक्रम राबयतात। आनी आमी स्वता हो कार्यक्रम 6 तारखेक 9 सुमार एट द हँड्स ऑफ वायस चेअरपर्सन मर्लिन डिसोजाच्या हाताखाली तो कार्यक्रम लॉन्च करतले। ह्या कार्यक्रमाक म्हापसा मार्केटाचो जो नगरसेवक कमिटीचो इंचार्ज आसा म्हापसा मार्केट कमिटी इंचार्ज बाब फ्रँकी कारवालो आनी म्हापसा त्या प्रभागाचो कावन्सिलर बाब सुधीर कानोडकरानूय बी येता म्हटला। सो हो स्वच्छता अभियान चालू जातलें। हे फक्त 2 वरां खातीर कार्यक्रम चलचो ना, म्हटल्यार हो कार्यक्रम आमची अपेक्षा आसा आनी म्युनिसिपालिटीक आमी रिक्वेस्टूय केला की ते एक 7-8 दीस कंटिन्युअसली रिगरस हो कार्यक्रम जावचो, जेणे करून छप्पराच्या वयर घाण आसा, गैराव जाल्लेले आसा सबन मार्केटान, खंय तरी सगळे प्लास्टर बिस्टर सुटून पडटात तकल्यांचेर, ते खंय तरी तेची एक सेफगार्ड घेवपा खातीर एक साफ सफाई अभियान जातलें। ह्या कार्यक्रमाक लॉन्च केल्या उपरांत ताबडतोब त्याच्या नंतर 11 सुमार म्हापशाचे आमदार बाब फ्रांसीस डिसोजा आणि आमचे गोंयचे उपमुख्यमंत्री ते स्वतः आमच्या मर्चंटाचे आम्ही वेबसाईट केलेली आसा। म्हापसा मर्चंटांची आम्ही वेबसाईट केल्या अंडर द बॅनर और डोमेन नेम द mapsamarket.com MHAP mapsamarket.com या डोमेन नेमाचो लॉन्च जातलो। एक वेबसाईट आम्ही प्रायमरी बेस लेवलचेर वेबसाईट केल्या, ज्या वेबसाईटीन सगळ्या 800 वेपाऱ्यांची वेब पेज आसतली आणि खंय तरी एक डिजिटल इंडियाच्या कॉन्सेप्टाक म्हापसा मार्केट अग्रसर जावपाक सुरवात करता। ह्या कार्यक्रमाक ही जी वेबसाईट लॉन्च जातली त्या कार्यक्रमाक आमचे म्हापशा नगरपालिकेचे चेअरमॅन येतले बाब संदीप फळारी,